मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. सातोन दाबाळ न्हंयचेर कपडे उमळपाक गेल्ले एके बायलेचेर 2 माणग्यांनी केल्लो जीवघेणो हल्लो. वाठारात उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांक जीव धोक्यात घालून वचचें पडटा न्हंयचेर लोकांनी उक्तायली खंत. आयतारा बाळ्ळीची ग्रामसभा जाली बरीच तापट. वाठारांतली वेगवेगळी कामां अजून मेरेन हुमकळत आसा, पूण काम पुराय जाल्ल्याचे रिपोर्ट दिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. धारगळे 2 खांब्याकडेन 4 गाड्यांचो जालो भिरांकूळ अपघात. ह्या अपघातात गाडयेंतल्या लोकांक जाल्या किरकोळ दुखापत, जाल्यार गाडयांचे जाला बरेच लुकसाण. मोरजे दर्यादेग आनी गावात खंयच रशियन तकटे नाकात, हाचेर खर मत उक्तायला थळाव्यांनी. गावात 25 मीटर रुंद रस्त्याचो विरोध, तशेंच दर्यादेग पार्किंग व्यवस्था कायदेशीर करात अशा साबार विशयांचेर मोरजे ग्रामसभेत जालो थाराव मंजूर. आणि आता हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा बाळ्ळीची ग्रामसभा बरीच तापट जाली. ग्रामसभेत साबार विशयांचेर खर चर्चा जाली. वाठारांतली वेगवेगळी कामां अजून मेरेन हुमकळत आसा, पूण कामां पुराय जाल्ल्याचे रिपोर्ट दिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. वॉटरशेड डिपार्टमेंटांतल्यान 10 कोटी पास जाला तेवूय दुरुपेग जाल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केलो. पळयात. घोटाळो जाल्ल्याच्या आरोपाक लागून बाळ्ळी ग्रामसभा लोकांनी तहकूब केली. खड्डे प्रभाग क्रमांक 1 कडेन संबंधित कामाचो तपशील आनी खर्चाचो तपशील जाहीर करचो अशी मागणी ह्या वेळार जाली. पुराय जाल्ल्या कामांचो तपशीला सयत खर्चाच्यो पावत्योय थळाव्यांनी मागल्यो. फुडल्या ग्रामसभेची निश्चित तारीख 25 मे आसा, जाचे वरवीं ग्रामसभे पयलीं सगळी म्हायती कळीत करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयची ग्रामसभा व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्ली, कारण प्री मॉन्सून आशिल्ली आणि काही पावसाक लागून काही अडचणी जातात, तो विशय आशिल्लो इम्पॉर्टंट. दुसरो जो विशय आशिल्लो आमकां येणाऱ्या पावस म्हणटा उदकाचो लोकांचो इम्पॉर्टंट विशय आशिल्लो. ह्यो काही गोष्टी इम्पॉर्टंट डिस्कशनाक घेवपाक जाय, पण फाटली प्रोसिडींग कन्फर्म करून ना, तेच आमी ते फुडें व्हरूंक शकना जाले. पूण आमी ग्रामस्थांक खातीर रिक्वेस्ट केलो की बाबा फाटली प्रोसिडींग आसा जर कितें आसा घालून फुडें या अशें म्हणून, ते आयकून ग्रामस्थ घेवपाक तयार ना जाले म्हणून फुडें धुकळ्ळे आसा. कितें इश्यू आयले, कित्या खातीर उरले? इश्यू फाटले कांय कामां वार्ड नंबर 2 ती कामां जाल्ली एकच कडेन खड्ड्याचेच एकूच विशय आशिल्लो, त्या हितून तेंचे कांय आक्षेप आशिल्लो. ऍक्च्युली ते आक्षेप आसल्या सुद्दां आमी ते नेक्स्ट टॅक घेवया अशें म्हणून रिक्वेस्ट केलो, पूण ते ग्रामस्थ मानूना. ताका लागून ते तशें फुडें धुकळ्ळे आसा. म्हणून मनसून काम जावपाक शकतलें? व्हेरी डिफिकल्ट आसा, कारण कशें आतां ते म्हणटा आतां फुडले 11 तारखेक 12 तारखेक कितें तरी थरला. आतां ती कशें आमी व्हिडिओ कन्सल्ट करपाक जाय दिसाक येता म्हणून, कारण आयज ऍक्च्युली ती तशी कायद्याच्या दृश्टीन कशें आतां सेक्रेटरी म्हणटालो की एकदां आपूण कन्फर्म करता म्हणून, पूण एजंडूय जावना न्ही ती. कन्फर्मेशन जाल्ला, एजंडा खंयचो आसचो हे एकदां सेक्रेटरी आपूण डिस्कशनाक व्हिडिओ कडेन डिस्कस करता आनी मागीर सांगता म्हणून सांगता. पूण बरोबर जावना आयज. ऍक्च्युली बरे विशय जावपाक जाय आशिल्ले, कांय लोक आक्रमकूय जाल्ले, तशें जावंक जायना. विशय जो कितें आसा तो मांडपाकूच जाय, पूण तो थंडपणान मांडलो जाल्यार तो तेजो वेवस्थीत रिजल्टूय मेळटलो. जॉन करपा पडलें, कितें जालें? आज ग्रामसभा आसली, ती खूब विशय आसले, पूण लास्ट ग्रामसभेत जेन्ना प्रोसिडींग वाचता तेन्ना लक्षांत येयलें की प्रोसिडींग आसलें सारकें बरयलें ना. जी कामां आमी हें केल्ली ब्लॉक कर म्हणली, कित्याक काम इनकम्प्लीट आसलें. काम जाल्लें नासलें त्या कामां आमी बील कंप्लिशन बीन व्हिडिओ धाडला. व्हिडिओंतल्यान बील एक म्हाका दिसता जाला, तें कशें जालां तें आमकांय खबर ना. पूण जेन्ना प्रत्यक्ष आमी वचून जेन्ना तें पळयलें की ते पेवर्स आहाय ते लोकांक हितून धालो मनार मांडपाक आसले ते लोकांक खोबी आसात. आनी हें काम केल्लें आमगे खुद पंचा गांवांत केलां. खड्डे पंचा गांवांत जें काम केलां, दुसऱ्या टेंडर दुसऱ्या लायसन घेत काम केलां, पूण काम कोणी केलें म्हाका कांयच ना. कोणी काम केलें म्हाका कांयच फरक ना. पूण जें काम करता तें वेवस्थीत सारकें निवळ उरपाक जाय आनी ताका 5 वर्स तरी लायफ उरपाक जाय.
पूण आतां पळोवंक गेल्यार एक म्हयन्या पयलीं काम केलें तें पळोवंक गेल्यार आतां सद्या पेवर्स नाय, लादी सारकी नाय, कोणा गाडीन फुटपाथ करपाक आसलो तो ना. तरी आसतना आमगे पंचायतीन ताका कंप्लिशन दिलें आसा. जी कंप्लिशन दिला त्याच्या वयल्यान तेगे बील पास जातलें आनी 3 ग्रामसभा जाल्यो आमी बोवाळ मारताय की ती पेंडींग दवराय, कामां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमकां काडाय, काम वचून पळयात. पूण तुमचे कांयच जालें ना. आनी हे कंप्लिशन दितना आमगेल्या पंचायत बॉडी मिटिंगे पास जालें ना. एक सरपंचान हे कंप्लिशन दिलें आसा. हे कशें तो सरपंच दिता तें आमकांय कळूं ना. एज पर एक्ट आनी कायद्यान तें पंचायत मिटिंगे पयलीं हें काम आसा तें पास जावूं जाय की हें काम बाबा बरें जालें आसा. टेंडर फ्लोट करतना तशेंच केलें आहा. खड्डे काम आसाय ती एकच त्या पंचायत घोवान गेली आहाय आनी प्रत्येक काम इनकम्प्लीट आसा आनी सारकें कंप्लीट केलें ना. सेकंड आसा हिंगा बाळ्ळी पंचायती सोसायटी आसा आनी पंचायती मदीं पेवर्स घायले आहाय. जवळ जवळ 5 मिटर सुद्दां नाय. पूण तेजें बील आसा 30 लाख. तेजेर हांवें इन्क्वायरी मारली, इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागलो, तेंय केलें ना. तें करनासतना तेगे बील पास जालें, पयशे काडले. आणि 10 कोट्याक कितले? आतां सेकंडाक ते हेजें वॉटरशेड डिपार्टमेंटांतल्यान पयशे पास जाले आहाय 10 कोटी. तेजोय मिसयूज खूब जालो आहा. तेजी डिटेल मागल्यार आमगे पंचायती बॉडीन कांयच ना आनी सरपंचाक तो वर्ल्ड आन्सर दिता. ते प्रत्येक गोष्ट आसा ती पयल्यार हिंगा कांय अर्थ ना. तेका लागून आमी डिटेल सगळो रिपोर्टींग मागून हाड म्हणला, इन्स्पेक्शन रिपोर्ट प्रत्येक कामां हाड म्हणला आनी 25 मेक ही ग्रामसभा दवर म्हणला आनी ती फुडें चालू उरतली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. राज्यात अपघातांनी दिसपट्टे भर पडत असताना आयतारा दारगळे 2 खांब्याकडेन 4 गाड्यांचो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात गाडयेंतल्या लोकांक किरकोळ दुखापत जाल्या. तांचेर हॉस्पिटलात उपचार चालू आसा. जाल्यार गाडयांचे बरेच लुकसाण जाला. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मोर्जे दर्यादेग आनी गावात खंयच रशियन तकटे नाकात हाचेर खर मत ग्रामस्थांनी केला. गावात 25 मीटर रुंद रस्तो नाका, दर्यादेगेर पार्किंग व्यवस्था कायदेशीर करात अशा साबार विशयांचेर मोर्जी ग्रामसभेत थाराव संमत जालो. पळोवयात. पण ते वाईट लोकांचे म्हणजे कितें आहा तेंच्याकडे जॉब ना काय ना पयशे ना. सो पंचायती कडेन खूब करोडांनी पयशे आहा. हांवें म्हणजे इतले पंचायतीन तेका दिवचो आनी सॉल्व करपाचें आनी जेणे करून वायट नंबरान त्रास येलो नंबरान त्रास जावचो न्हू आनी हे सारके कशें बरे भाशेन सॉल्व करपाचें कशें. आनी दुसरी गजाल आनी एक आहा, ह्या पंचायतीन म्हाज्या हिसपान पुलीस एरिया आसल्या कारणान एक मसाज स्कूल जाय. ते मसाज स्कूल मातशें घालचे जेणे करून लोक मसाज करून वयतले, शिक्षण घेतले आनी तांकां आपलो लायव्हलीहूड मेळटलो. म्हणणे आता म्हणजे मसाज ट्रेनिंग स्कूल जे भायले लोक येतात त्याच्यापेक्षा आता ते उलोवपाचें मातशें रॉंग जाला पूण ताका सांगपाचो इंटेन्शन तुमकां. दुसरी गजाल
कशें आहा करचो ना आयज त्या बिझनसान खूब फायदो आसा लोकल शिकोवन जर लोकल जर करतात जाल्यार बरी गजाल वायट गजाल न्हू कारण तांकां जर एड्युकेशन गावता तेजेर आयुर्वेदिका बद्दल शिक्षण घेतात आनी ते करतात जाल्यार खरीच बरी गजाल वायट न्हू दुसरी गजाल म्हणजे गाडयांचो विशय जालो पळय गाडयांचो विशय मरे आमकां रागार आनी टॅक्सीचो तुका आतां स्पेसिफीक सांगता कारण विशय गाडी आनी बिझनस हो विशय परतो परतो येता आमचे कडेन मरे तुमी सांगा कारण ज्या दिसांनी वायट नंबर दिता कोण टॅक्सी दिता कोण प्रायवेट दिता हो विशय मरे सरकाराक हांव जाय जाल्यार तुमकां एक लेटर करूं शकता की बाबा तूं सगळ्या गाडयांक फायन मार तूं म्हणशीत आतां ते गाडयो अमक्याची हाडय तेजी हाडय हो विशय आमकां लागना तुका आतां विशय तूं मांडले म्हणून सांगता की जर कोण प्रायवेट दिता जावं तो टॅक्सी तेजेर ना जाल्यार सरकारान तांकां रेंट बायक जे आसा पळय तेजी परमिशनां दिवची बघ लोक ठराव घेतात तुम्ही तसेच दवरतात म्हणून लोक येयला आता फाल्यांच्यान लोक न्हावपाक येतले सगळे येतले तुमचे ट्रॅफिक पुलीस आसतले ते पार्किंग हें करपाक हे पार्किंगाची वेवस्था आहा एक विशय नाका गेली आम्हाला त्या भागात ना आदले फावटी ते दोन्ही वाटेन पार्किंग केले लोकांक खूब त्रास जालो हे फावटी तुमची कितें वेवस्था आसतली ते लोकांक वचपाक न्हावपाक हें करपाक एवरी टायम खातीर ते लोकल न्हावपाक येतात एप्रील मे म्हयन्यान 2 म्हयन्यान येतात गाडये दोनाय सायडीन लागता बरोबर आसा तसोच तेज्या खातीर आमी तो एक मदलो रस्तो केला आमी ट्राफिकाक घालून वन वे करता सेकंड थिंग थंय तितकी जागा जितकी गाडये लागोंक जाय पळय तितके गाडये लागना गाडयो सुबेज येता सो लास्ट टायम आमी ती खाली जागा हाडलेली एक फुडल्यान कासाब्लांकाच्या फुडल्यान ती घेतलेली आतां त्या पाडकारान थंय दुरीक घातलो आतां ह्या वर्सा थंय जागा ना तेणी भितर सरकारान रशियन आमचो माजी सरपंच आहा न्हू थंय रशियन बोर्ड आहा तो तुमी काडटले जर तेजे कडेन मराठी आसूं तुका एक गजाल सांगता जर तेजे कडेन परमिशन ना जाल्यार तो बोर्ड आमकां काडपाचो रायट आसा आमी काडूं शकता जाल्यार आमी काडटले केन्ना काडटले पळय आमी लास्ट टायम मरे जेन्ना 1.5 वर्स पयलीं जेन्ना आमी सगळे बोर्ड काडपाक गेले पळय तेन्ना लोक जेन्ना आपल्या प्रॉपर्टीतले बोर्ड काडूंक वयता पळय ते उलयतात ते आयकशीत न्हू तूं जर तूं म्हणटलें आमी बोर्ड काड कारण स्वता मरे हांव खेडे वयल्यान न्यू वर येता मरे सगळे कन्सर्न पंच घेवन आमी बोर्ड काडटात एकदां काडलेले तेज्या उपरांत सेकंड टायम आमी काडले जरी आता तुझे बोर्ड आसा पळय जो तो आपल्या धंद्या खातीर आपलो बोर्ड लायतलो मागीर तो मराठीन लावंक जाल्यार इंग्लिशान तुका कन्सर्न आसा की रशियनान लावप ना आमी ताका ऑफिशियली लेटर धाडटा रोड मेन रोड आहा 25 मिटर म्हाका सांग तो रिक्वायरमेंट कोणी घातलो 2003 तो आख्खो केला ताका रिक्विजन कोणाच्या पंचायतीच्या 2000 एक्विजिशन 2000 जेन्ना एक्विजिशन जालां तेन्ना तुमी म्हाज्या पेक्षा खूब सिनियर तुमकां खबर आसतलें जो 2000 जेन्ना एक्विजिशन घातलेल्यार आयज आमी 2025 आसा जाल्यार 2000 तुमी एकूय अशें गावूंक ना की तुमी बाबा त्या रस्त्याक आमी ऑब्जेक्शन करता म्हणून तुमचें एकूय ना तर तुका जर जाय अजून जर त्या 25 मिटराक ऑब्जेक्शन जाय परत एकदा रेजोल्युशन आयच्या मिटिंगेक घेवया की रस्त्याक आमचे इतको एक्विजिशन केलो तो आमकां रस्तो गरज ना म्हणून एक्विजिशन आमी ऑलरेडी 3दा काडला बाय ट्यूजडे म्हटल्यार आमी रशियन बोर्डाचे ज्यांचे कोणाचे रशियन बोर्ड आसा पळय आमच्या सुपरवायझराक धाडून आमी सर्वे करतात आनी तांकां लिगल नोटीस धाडटात ते आमी फक्त तांकां सांगता की ते बोर्ड जरी ते तेच्या प्रॉपर्टीन आसले जाल्यार यू हॅव टू गीव नोटीस तो नोटीस दिवन तांकां आमी जे बोर्ड काडटा आनी तांकां आमी हें सांगता की इंग्लीश हिंदी मराठी ह्या तिनूय भाशेन तुमी बरोवचें कारण आमी ज्या देशांत रावतात त्या देशांत आयज आमकां अभिमान आसा कारण ज्या देशांत टुरिस्ट येता म्हणून आमचो ब्रेड मोर्जेचो स्पेशली ब्रेड एंड बटर जाता आयज ओवर कायंड ऑफ सिच्युएशन आसा गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. सातोन दाबाळ वाठारात न्हंयचेर कपडे उमळपाक गेल्ली विश्रांती गांवकार हिचेर 2 मानग्यांनी जीवघेणो हल्लो केल्लो. ती गंभीर जखमी जाल्या आनी तिचेर अजून मेरेन उपचार चालू आसात. उदक खदूळ जाल्ल्यान नेमके कितें घडलें हें कोणाक कळ्ळें ना. तरी थळाव्यांच्या आनी पिडेस्त विश्रांतीच्या खर यत्नान तिचो जीव वाटावलो. हे घडणुकेचेर थळाव्यांनी पुराय उजवाड घातला. पळया कित्याक 2 मानग्यांनी घट दवरून तिणी अशें तशें एक अर्दे वर सुमार स्ट्रगल केले उदकान. गांवचो लोक सुद्दां येवन सुद्दां तिंचे वांगडा सुद्दां परत ती स्ट्रगलान उरली. सोडोवपाक खूब टायम लागलो. प्रकाश नायकान आनी नेत्र नायक हिंच्यांनी तेगे चेड्यान आनी खूब जाण अशें आसलेले ते सोडोवपाक खूब ट्राय केली धांवडोवपाक ट्राय केली पूण ते न्हंयक उदक खोदूळ आसल्या कारणान तिंकां खबर ना ते न्हंयचेर कितें घडलें तें कळ्ळें. आई मागीर सांगताली वाचय वाचय म्हणून आपणाक धरला. ते कन्फ्यूज जाल्ले की कोणाक धरल्या कित्याक उदक खोदूळ जाल्ल्या कारणान तिंका कांय दिश्ट पडनासलेलें. तरी तेंच्यांनी धाडस दाखोवन खंय कोण आसा कांय कळना तरी आसतना ते उदकान देंवन सगळ्यान आईक मागेले वयर काडलें तिंका धांवडयलो आनी थंयच्यान हितून आमचे न्हंयचेर सान घरा कडेन वचपाक स्टेप्स लागता आनी चडाव आहा मातसो बरो मोठो. एक 7-8 जाणांनी तिका उखलून येयलें आनी मागीर तें सगळें जालें म्हणटकीर फॉरेस्टाचे येयले आनी तेंच्यांनी सगळें सांगलें
की तुमकां आमी हेल्प करता मेडिकली कितें हें जालां लॉस जालां हें तें पळोवन आनी त्या ऑफिसरांनी बरो सहयोग दिलो आमकां आनी तें सगळें जावन ट्रिटमेंट बीन चालू जालो आनी दररोज ड्रेसींग बीन चालू आहा तिका लाभ चालू आहा आनी रिकवरी मातशी स्लो आहा कित्याक डॉक्टरान सांगलां की डॅमेज म्हणल्यार दांत बीन ते मातशे चडूच लागल्या वर कसं तू मान घे काय हे कशी काढली पयलीं काडलें ह्यो सगळो मळप मरे तूं रेबो सकयल देंवलेलें शिन्नी सारकें ओपन उरलेलें तें सकयल उदक उरता न्हू ताचो फायदो जातालो आनी आतां कितें लोक कितें हांगा भोंवन भोंवन गोरवां चड देंवन आनी वाटना गोरवां आनी वाटना ते झाड म्हणून ती वाचली अशी म्हणून येता आमी हय झाड म्हणून वाचली ती ना ती उरना आनी आतां उठलें सांगता भाऊ तीच बायल म्हणल्यार गांव वाचली कित्याक ती न्हंयचे तें चडून तें न्हंयचे दिलां चिवण्या वयलें तें हांगा दिलां ती सादारण मान्या सुद्दां धरून वयर काडपी इतली कपासिटी बायल ती आमकां सुद्दां जमचें ना ती बरी धाडशी बायलच ना वाचली जाल्यार ती आनी कोण येयली न्हू आमची भाजी सुद्दां बायल जाली न्हू म्हाजी बायल सगळें हांगा वयता हांगा ती येयल्या हेका येयली न्हू खाली म्हणून डाळ्ळ्या न्हू पडटाली उजारी हे खायचे आई मरे सगळें मोडून उडल्या पळय पळय आख्खे आई हे मोडून मोडल्या ती एकट्यान मोडल्या मजगती आमकां उदकाची समस्या जाता थळाव्यांचे म्हणणें त्या उदकात मानगे आशिल्ल्याचो बोर्ड मारून लेगीत लोक आपलो जीव धोक्यात घालून कपडे धुवपाक वतात विश्रांती गांवकर एका मानग्यान धरले तेसा आनी तेका धरून हें केलें खाल्लें आनी तेन्ना आमी ती व्हडल्यान बोब मारूंक लागली तेन्ना आमी आवाज आयकून तिजो आमी न्हंयचेर हांगा येयली म्हाजी देर आनी हांव येयलें प्रकाश नायक आनी मागीर तिका आमी वयर काडली आनी म्हजो चेड्यान सुजल नायक हेंच्यांनी आमी तिगांनी मेळून तिका वयर काडली आनी मागीर सगळो गांवचो लोक येवन तिका व्हेली आनी तशें मागीर एक शाळेन मागीर हॉस्पिटलान व्हेली आमकां पळय हांगासर उदकाचो प्रॉब्लेम जाता आनी हांगासर तुमी हांगा बंदारो घालून हे प्लेटी घालून आमचें उदक तुमी सांठोवन दवरला आमकां कपडे उमोवपाक येवचें पडटा आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगाच कपडे उमयता आनी तुमी आतां अशें बोर्ड मारला आनी दवरला हांगासर न्हावपा जायना कपडे धुवपा जायना सकाळच्यान मान्य आसा आनी सकाळच्यान मान्य आसाच मान्य खूब आसा तुमी उदकान बंदारा घातलेल्यांक प्लेटी घातलेल्यांक हें उदक सगळें आडलां आनी तांकां बरें जाता तशें तांकां भोंवंक मेळटा सो एकूच प्लेट काडलेली आसा सद्या ती आमकां एक प्लेट काडून कांय फायदो ना तेन्ना तुमी हांगासर ते प्लेटी घालचे न्हू आनी आमकां आतां उदक म्हणटा तें खावपाक न्हावपाक हें आमकां गरजेचें प्लेटी आनीक काडूंक जाय आनी प्लेटी काडपा जाय आतां एक बोर्ड मारला हांगा न्हांवची न्हू आनी गोरोची न्हू ओके तुमी ना न्हांवची ओके पयर उदक येयलें काल दीसभर उदक ना कपडे सगळे लोकांनी उरले मागीर आयज सकाळीं हांव त्या आमचे दोग-तीन बायलांक घेवन हांव न्हंयचेर ती यो म्हणपालें येयलें आनी हांवें तें तोंड घेवन थंय रावलो पूण मान्य नासली पूण आयज कपडे उमून आमी गेल्या नळाच्या उदकाचेर आमकां जायना आतां एक पळय मान्य हें जाता दिसता सकाळच्यान आसा सकाळच्यान हांव सकाळीं तेन्ना आतां आसा तापी पडलां पूण ते प्लेटी एक काडून तेचो कांयच फायदो जालो ना आमकां जाता तितले आनी दोन पूण प्लेटी एक काडूंकूच जायो आतां एक प्लेट काडले कारण ते आतां आनी चड हें जालें घाण जालें हांगा सबंद रेबो जालो चड रेबो जालो आतां गोरू चड देंवतली हांगा म्हणजे ते प्लेटी आनी दोन पूण काडूंकूच जाय ते झाडां पळय सारके ते बायलेन पळय धरले पळय न्हू ते झाड सारकें उपन जावं जाय तिचे मुबार उदक उरयना जाल्यार मागीर जाय तशें न्हंयचेर येवन लोकांक उमूक वतलें न्हांवूं मेळटलें गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू घेऊया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो आयतारा मोर्जे वाठारांतले फामाद मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले ह्या निमतान लोकांनी व्हडा संख्येन इगर्जेत हजेरी लावन सायबिणीचे बेसाव घेतले पळयात काय भक्तिमय खीण आमी उपकारी जावन फाटीं सरले वा आमच्या जिवितांत समुदायीक जिवीच्यो फाटीं उरल्यात आमी चुकी आदारली प्रार्थनांत पडले हे वेळार आमच्या प्रार्थनांचो उगडास आमी करूया
माय तुझें नाव कितें? अंजुला. हां, तुमी केन्ना हे फेस्ताकूच चणे विकता काय आनी कितें हेर चणे विकता आमी. चणे विकता आनी हेरवी तुमी कितें करता आतां? आमी काय करना. हां, आतां आमच्या मोरजे मिलाग्रीस फेस्ताक दर वर्सा येता तुमी? हय येता. कितल्यांक येता माय? बाय 5 o'clock 5 AM येता. हां, मागीर कितलो पर्यंत उरतात? टील आफ्टरनून. आनी गोंयान जी फेस्तां जाता पळय थंयसर वयता तुमी? हय. हां, जाता गिरायक बी जाता? हय जाता. कसले कसले चणे आसता? चणे मोठे चणे बारीक चणे भिकणा हां, वटाणी. ओके. आनी चड कितें व्हरतात? चड चणे कसले मागता लोक डिमांड? मोठे चणे. मोठे चणे. ओके, थँक्यू. हां, म्हापसाच्यान दर वर्सा येता तुमी फेस्ताक? म्हाका कमीत 40 वर्सां जाली. 40 वर्सां. फक्त तुमी चण्याचो व्यवसाय करता? कसले कसले चणे आसा तुमचे कडेन? चणे आसा, काबुली चणे म्हणटात ते हाडूंक ना. हां, वाजता पडटा ते आमी पयलीं तेवटेन लाय चडशी फाटल्या हाडे. आनी फेस्ताक म्हाका सांग कसले चणे चड मागतात डिमांड? एकूच ते पयलीं तेजे पयलीं ते गुलाबी आहले. हां, हळदीकूच मागता पयलीं. आतां ते बंद जाले, वाटाणे बंद जाले. पहिल्या ख्रिस्ती भावार्थाची आमी देख घेवंक समुदायीक मन ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां मागुया. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. गोंयचे हवामान मुखेलपणान सुकें आसून फाटल्या 24 वरांत फकत विखुरिल्ल्या वाठारांनी हलको पावस पडलो. तापमान अजूनय चड आसा. फुडल्या सप्तकात राज्यात हवामानात महत्वाचो बदल जावपाची शक्यताय ना, पूण उष्णताये संबंधित सल्लो अजून सक्रिय आसा. गोंयात आनीक एक उष्ण आनी चड करून सुको दीस आशिल्लो. काणकोण सारख्या फकत कांय वाठारांनी हलको पावस पडिल्ल्यान फाटल्या 24 वरांत वट 3.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या, अशें भारतीय हवामान खात्यान म्हळां. पणजेत सगळ्यात चडांत चड तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवचे तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस आसा. उण्यात उणे सुमार 27 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. गोंयात सुके हवामान चालूच. तापमान 700 परस चड उरपाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आणि 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यां खातीर कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.